नमस्कार. आमच्या सगळ्यांक शारदोत्सवाच्यो हार्दिक शुभेच्छा. आमचो जो गांव आसा हो पोडवा खोर्जुवें जो हळदोण्यान येता ही शाळा आसा ती. आनी सरस्वती पूजन म्हटल्यार आमच्या गोंयांत जे सार्वजनीक गणपती आसा तेज्याहून कितल्याशेच पटींनी सुबेज सरस्वती पूजना. आमच्या गांवांत सार्वजनीक गणपती ना, पूण 3 आमचे हांगा सरस्वती पूजन जाता आमच्या खोर्जुवें गांवांत. सांगपाचें म्हटल्यार ही पळय आमची शाळा आसा ही गेल्या 13-14 वर्सां पासून बंद आसा. आनी जेन्ना बंद आसा तेन्ना आमच्या गांवच्यांनी आनी भुरग्यांनी सगळ्यांनी मेळोन सरस्वती पूजन बंद पडनासतना जे डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडसून चावी हाडून तेंचे कडेन आमी जबाबदारी घेवन सरस्वती पूजन आयज पर्यंत आमी करता. आनी एक शाळा अशी आसा, हे शाळेन एक आरोग्य केंद्र आसा, एक आमची अंगणवाडी आसा आनी वर्सान एकदां आमचो आख्खो गांव मेळून सरस्वती पूजन करता. हे आमी सांगपाकच कारण कितें की हितून कितें आमचो राजकीय कांय तेजो हें ना. फक्त आमची जी शाळा आसा ही सगळे कडसून पावस पडलो की उदीक पडटा भितर. आमी एकदां सांगलें सुद्दां 8 वर्सां पयलीं डिपार्टमेंटान वचून की अशें अशें आयज पर्यंत अधिकारी येता पळयता चल्ले. आयज अशी परिस्थिती आहा, जर पावस पडलो जाल्यार जे आमी सरस्वती पुजता त्या वर्गान उदीक पडटलें. हांगा आरोग्य केंद्र आसा, जेच्या भायर जर आमचे कोण येवन लोक बरे ना ते रावले जाल्यार पावस पडत जाल्यार तेंच्या तकलेर उदक पडटा. दुसरे एके सायडीक अंगणवाडी आसा. भितर आतां भुरगे गांवचे लोक तितून घालपाक भुरग्यांक आपल्या हांगा म्हणजे भियाता की केन्ना ते पडात हेजो नेम ना. तेन्ना आमचे जितले हांगासरले पंच आसा तांकां, परत आमचो एक आमदार आसा, आमदाराक आमचो सरकार आहा पळय तो, की हितून लक्ष घालून तुमी फुडल्या वर्सा पयलीं हेची दुरुस्ती आहा पळय ती करपाची. फाल्यां जर कितें जालें हांगा जाल्यार जबाबदार कोण? भितर आहा ते कर्मचारी. फाल्यां तुमी खंय तरी सांगतले की ह्या कर्मचाऱ्यांनी आमकां सांगूं ना म्हणून भितर कोण आसा पळय ते, तांकां तेंचेर बोट येतलें. तेन्ना हांव मागतां सरकारा कडेन, सरकाराच्या सगळेच कडेन लक्ष वयता अशें ना. थोड्यो गोश्टी आसता तें आमचें काम ते सरकारा पर्यंत पावोवपाचें की बाबा आसा कितें पळय तें सत्य परिस्थिती. तेन्ना परत एकदां हांव तुमचे कडेन विनवणी करता सगळ्यां कडेन, हेजेर लक्ष दिवन कितें इन्सिडंट जावच्या पयलीं हे शाळेची म्हणटा ती मरम्मत जावंक जाय. धन्यवाद. तुम्ही पळयतात GNH. तुम्ही भिल्याची न्हीद म्हणटा तुमी. आय वॉज नॉट अफ्रेड म्हणटा. तो पळय, आय कम फ्रॉम इंजिनियरींग बॅकग्रावंड. आमचे कॉन्सेप्ट आसता ऑक्युपेशनल हजार्ड. मायनीर कामाक वयता जाल्यार थंयसर थोडे दुयेंत जातले खबर आसता. सो इवन इन्शुरन्स तेकाच लागून आसता न्हू, रिलेटेड टू स्पेसिफीक प्रोफेशन्स. सो ह्या प्रोफेशनान तो हजार्ड आसा, रिस्क आसा, पयलीं पासून आसा, डेफिनेटली आसा न्हू. सो इन्स्पायर्ड ऑफ नोईंग दॅट आमी विलिंगली हितून भितर सरला म्हटल्यार वी आर मेंटली प्रिपेर्ड फॉर दॅट. आयज नाल्यार फाल्यां कितें ना कितें जावंक शकता. इट इज ओन्ली अबाउट द मिटिगेटींग मेजर्स, जे सेफ्टी प्रिकॉशन्स. लायक 2 व्हिलर चलयतना पडटले खबर आसता, केन्ना ना केन्ना पडटले. सो हेल्मेट घालपाक जाय, मे बी नी गार्ड घालपाक जाय, सेफ्टी शूज घालपाक जाय. दीज आर प्रिकॉशनरी मेजर. म्हटल्यार जेन्ना केन्ना तो इव्हेंट येतलो, एक्सिडेंट जातलो, तितलो कमी डॅमेज जातलो पळय तितलो हांव सेफ न्हू. तुम्ही पळयतात GNH. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड.